तुम्ही सपोर्ट करता जे जोसेफ वेराक तर तुमकां कशें दिसता कितें म्हणटा सपोर्ट करता इन दॅट इज नॉट द माय इशू. अशें आसा की हांव भाजपाचो उपाध्यक्ष आनी पूर्ण गोंयभर काम करप अशें म्हणून थारलेलें आसा पयलीं पार्टीन सांगलेलें आसा. आनी तितूंतल्या तितून हो जो आयज पर्रा गांव आसा, आरपोरा आसा, नागवा आसा, ह्या भागांतल्यान 2007 सालान हांव हांगाच्यान निवडून आयिल्लो. सो ह्या प्रदेशान हांवें काम करप, भागान काम करप आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक एकठांय करप अशें म्हजो म्हणून प्रयत्न गेले सादारणशे 8 दीस चालू आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ही सालाजार साई चल्लली. ते सालाजार साईक जर सोंपयतले, लोक आपल्या एखाद्या चलयेक घेवन वचून तेजे कडेन भियेताले की बाबा हे म्हजी चलयेक येयलां वय आमचे खंय क्लार्काचें जॉब येयलां, एखाद्या आनीक कसले पिवनाचें येयलां, जावं आनीक कसलो जॉब येयला म्हणून सांगून भियेताले. तर आनी कित्याक भियेताले पळय हे सगळे जनतेक आनी आख्ख्या गोंयकारांक आनी कालांगूट मतदारसंघांतल्या लोकांक खबर आसा. आनी हो भंय जर आमी काडपाक जाय जाल्यार आमी आयज BJPचो हॅट्रीक करून आमचो जोसेफ सिक्वेरा हा एका निवडून हाडून. हांव इतकेंच सांगता की जेन्ना हांव टुरिजम मिनिस्टर आसलो पळय, ताका जर जाता कापाजदाद आहा जाल्यार म्हाजे कडेन ह्या दिसांनी केन्ना तरी डिबेटीक आपया, डिबेटीक आहा. आनी कळंगुटी मतदारसंघात तेणी कितें काम केलां पळय तें दाखोवचें. हांव फक्त टुरिजम खात्यानच म्हणटा. टुरिजम खात्यान कानोडेन जें पळय ब्युटिफिकेशन जालां, टॉयलेट जाल्या पळय तें हांवें केल्या. कालांगूटचें प्रोमिनाद म्हणटा पळय ती हांवें केल्या. बागांतलें कन्स्ट्रक्शन आनी ब्युटिफिकेशन टॉयलेट जे केल्या पळय ते हांवें केल्या. आनी तिसरो आनी व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा पळय, गोंयान खंयसरूच गार्बेज म्हटलें काय व्हडले उठाव जाताले आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घेवंक सोदिनासले. सालिगांवान हांवें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातला आनी म्हाज्या आयडिया प्रमाणे हाणें भितरले 100 मेट्रीक टनाचो तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आतां तेणें 300 टनाचो भितरल्या भितर बांदगडी करून केल्ले आसा. हो गार्बेज ट्रिटमेंट जालो म्हणून म्हाका कांयच खायना. तसल्यो सगळ्यो सुविधा हे करपाक जायो आनी बरे भशेन गार्बेज ट्रीट करपाक जाय. हांवें इनिशिएटीव घेतल्या आनी त्या वेळार ह्या मनशान त्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक ओपोज केलो आनी त्याच गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे मॅनेजमेंट आयज तो सांबाळटा आनी आपणाक जाय म्हणून मनोरा कडेन झगडटालो. हें तुमकांय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, प्रेसावाल्यांक खबर आसा. आनी त्या वेळार तेणी कितें बायट दिल्ली पळय ती तुमकां खबर आसा. आनी जर ताका जर हांव खोटें उलयता हें दिसता जाल्यार तेणी हेका पब्लीक हे आमची तुमच्या भितर प्रेसान डिबेट आसता पळय ती डिबेट करून घेवची. आनी लोकांक इतकेच अपील करी कालांगूट मतदारसंघाच्या जर भयमुक्त आनी बरें शासन जाय, तेंच्यो प्रॉपर्टी राखपाक जायो, तेंचें सगळें अस्तित्व जर गोंयकारपणाचें कालांगूटपणाचें राखपाक जाय जाल्यार जोसेफ सिक्वेरा सारक्या मनशाक निवडून हाडा. असं आणि एक शेवटचा प्रश्न, जसे देवेंद्र फडणवीसान म्हटलेले की म्हापशेचो रिमोट कंट्रोल कलंगूटान तसेच सालिगांवचो रिमोट कंट्रोल तांच्या हातीन आसतलो अशें दिसता. तो ही सगळी जे माहोल आहा पळय तो माहोल करून दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पूण जो हो मायकल लोबो आपणाच कडेन सगळें आसा. पूण आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान एकूय सांगता, कळंगुटी तो येयना, शिवोले तो येयना आनी सालिगांवूय तो येयना, तेजो कॅन्डिडेट येयना. तुमकां इतकेंच सांगू. त्या खातीर ह्या कळंगुटी मतदारसंघान मोठ्या प्रमाणान तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की BJPक आनी कमळाक वोट करा.